मोहन अनंत आमशेकर, गोवा विभाग विश्व हिंदू परिषदेचो मंत्री. म्हज्या उजवे वटेन बसलेले आसात ते उद्देश नाईक, हे दक्षिण गोवा जिल्हा सहमंत्री आसा. आणि म्हज्या दावे वटेन बसल्या ते बाब राजेंद्र प्रभू, फोंडा प्रखंडाचे मंत्री आसा. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे निमित्त म्हणजे सद्या गोंयांत जो गोंधळ चालू आसा आणि ज्या गोंधळान भितर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि RSS यांची नांवां भितर गोवल्लीं आसा. तर विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दला संबंधीची स्पश्टता करपा खातीर हांव हांगासर आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवपाची थारायली. एक म्हणजे ही जी कितें मागणी केल्ली आशिल्ली सुभाष वेलिंगकरांनी, ती तांची वैयक्तीक मागणी आसा. तितून भितर विश्व हिंदू परिशदेक आनी संघात भितर ओडपाची कांयच गरज नाशिल्ली. ते आयज तेजे पदाधिकारी कोणी एक ना, कोणे एकेकाळी ते काम करताले. ताका लागून साप म्हणून भुंय बडोवप, जमीन बडोवप अशें हे जे विरोधकांनी केलें त्या गजालीचो आमी निशेध करता. आनी गोंयान भितर जे ख्रिश्चन भाव आनी हिंदू भाव हे अनेक वर्सां एकोप्यान रावतात, तशेंच ते ह्यान फुडें सुद्दां रावचे अशी आमची इच्छा आसा. आनी म्हणून आयचे जे ख्रिश्चन भाव आसात ते 300-400 वर्सां पयलीं तांचे आनी आमचे पुर्वज एकूच आशिल्ले, हें तांणी लक्षांत घेवचें. ही जी हांगासर जी परकीय लोकांनी येवन मंदिरां मोडलीं आनी चर्ची बांदल्यो, ती मंदिरां तांच्याय पुर्वजांची आसली आनी आमच्याय पुर्वजांची आसली, हें तांणी लक्षांत घेवचें. आनी म्हणून ही जी हांगासर एकोप्याची संस्कृती आसा ही टिकोवपान भितर तांणी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. विश्व हिंदू परिशदेची मागणी ही वसुधैव कुटुंबकम, सगळें जग हें एक कुटुंब आसा अशा पद्दतीची आसा. आयज ख्रिश्चन भावांची कदाचित उपासना पद्दती बदलली आसात. ते वेगळ्या चर्चीन भितर वचून प्रार्थना करता आसात, तितून आमकां कांयच फरक पडना. आनी आमचें म्हणणें स्पश्ट आसा की ते आजुनूय आमचेच भाव आसा, ख्रिश्चन भाव. जशे आमच्या घरांतल्यान ते कदाचित त्या वेळाचेर 450 वर्सां पयलीं दडपशाही करून किंवा तांचेर जबरदस्ती करून तांचें धर्मांतरण केल्लें आसत, जाल्यार सुद्दां आजुनूय तितूंतले कितलेशेच ख्रिश्चन भाव हे कामाक्षीक येता, शांतादुर्गा कुंकळकारिणीक वता, रामनाथी येता. हे तांचे पुर्वज आनी तेंचे देव तांकां सगळ्यांक खबर आसा. सो तेणी ती परंपरा आसा ती चालू दवरची. तांकां जर अशें दिसता की परत घरान येवचें म्हणून, जाल्यार विश्व हिंदू परिशद आनी हिंदू समाज हो तांचे मोठ्या मनान स्वागत करतलो. ताका लागून आमी स्वग्रही तांकां परत घेवपा खातीर तयार आहात. जर तांकां दिसता की आपूण हिंदू हितून भितर परंपरेन येवचें जाल्यार तांचें स्वागत आसा. आनी ना जाल्यार सुद्दां ते ज्या जाग्याचेर आसात थंय तांणी शांततेन रावचें. ह्यो ज्यो परंपरा आसात, केरळान भितर सुद्दां सगळ्या सणां भितर थंयचो ख्रिश्चन समाज सहभागी जाता. तशें हांगासरल्या जात्रांनी आनी वेगवेगळ्या हितून सुद्दां आमचे ख्रिश्चन भाव चवथीक आमचे कडेन मुगा गाठी आनी खतखतें आनी गोडशें खावपा खातीर ते येतात. हितून कितलेशेच आमचे रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर, गव्हर्मेंट ऑफिसर आसात, हे सगळ्या समाजाक खबर आसा. तर आयज जें कितें एक हे मागणी जाली, ती मागणी न्याय अन्याय जे कितें आसात त्याच्या संदर्भान आयज ही केस कोर्टान आसा. त्यामुळे ती कोर्टांतल्यानूच तिजो कितें तो निर्णय जातलो. ताचे खातीर कोणेच रस्त्याचेर येवपाची गरज ना, ख्रिश्चन बांदवांनी येवपाची गरज ना, आनी हिंदू बांदवांक सुद्दां अशे पद्दतीचे कोणी चिथावणी दिता जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां अशी येवपाची गरज ना. आयज तेजी सुनावणी आसा. जर तांकां अटकपूर्व जामीन जर जालो जाल्यारूय प्रश्न ना. अटकपूर्व जामीन जालो ना जाल्यारूय ते न्यायालया मुखाचेर ते हजर जातले किंवा जावचे तांणी. आनी हो विशय जो आसा तो न्यायान आनी कायद्यान, सरकारचे कायदे आसात. आमी अशें म्हणूंक शकना फाल्यां हांव एखाद्या आंदोलनान जर देंवलो जाल्यार हांवें म्हजे अटकेची हांवें तयारी दवरपाक जाय, जर कायद्यान ती आसा जाल्यार.
कळ्ळें न्ही. सो ताज्या खातीर कोणी तरी रस्त्याचेर येवपाची गरज ना. हे सगळें आसा तें न्यायान आनी कायद्यान आनी घटनेक धरून हो प्रश्न आसा हो सुटावो जावचो अशें विश्व हिंदू परिशदेचें आनी आमचें सगळ्यांचें मान्य आसा. आयज देशांत भितर जी प्रगती चालू आसा ती प्रगती खंय तरी रोखपा खातीर परकीय सत्तेचे लोक आसात ते हांगासर कोणाक तरी हातीक धरतात आनी ताचें उत्कृश्ट उदाहरण म्हणजे आमचे राहुल गांधी आसा हें आमकां लक्षांत येता. आनी म्हणून वेगवेगळे हांगासरल्या घटकांक हातीश कडेन धरून कितें तरी वेगळी वक्तव्य करप आनी भारतीय किंवा इथल्या हांगासरल्या समाजात फूट पाडप आनी आंदोलनां करून आमची प्रगती रोखप भारताची हें आयज परकीय राष्ट्रांचें ध्येय आसा हें आमी पळयलां. अनेक राज्यांनी जी कितें आंदोलनां जालीं किंवा चालू आसात ताजे वयल्यान आमकां लक्षांत येता. गोंयान भितर अशें जावचें न्ही अशें हांव सगळ्या समाजाक आव्हान करतां. आनी सगळ्यांनी शांतता राखची, गोंयांतली प्रगती चालू दवरची. जो हांगासर मुख्य ट्युरिजम हो जो विशय आसा ताका हांगासर बाधा हाडची न्ही अशें हांव सगळ्या बांधवांक म्हज्या विनंती करतां. बरोबर आसा ह्या संबंदीत सुभाष वेलिंगकरान केलें तें गैर की गैर न्ही हो प्रश्न आयज येना. ही मागणी आसा ही मागणी गोंयांत भितर अनेकांनी अनेक फावटी गेल्या कैक वर्सां पासून केल्ली आसात. ताजी ताणें ती पुनरावृत्ती केल्या. ताणें म्हटलां की DNA टेस्ट जावची म्हणून एखाद्या हेजी टेस्ट जावची म्हणप किंवा मागणी करप हो कोणाचो तरी अपमान करप किंवा ताजेर कितें तरी हें आसा अशें वायट वक्तव्य ताणें झेवियरांच्या बाबतींत कांयच म्हणूंक ना. म्हाज्या तरी लक्षांत भितर अशे पद्दतीचें येवंक ना. तुम्ही त्याचे भूमिकेचें समर्थन करता? हांगासर समर्थनाचो किंवा त्याच्या विरोधातलो प्रश्न येना. आतां हांवें सांगलें त्या प्रमाणे ही जी गजाल आसा ही न्यायप्रविश्ट आसा आनी म्हणून ताजेर चड कणे हांव उलयना. ताणें न्यायालयान जो कितें निर्णय दिता त्या पद्दतीन ही गोश्ट मुखार वतली. म्हणून हांव आयज परत एकदां सांगता की कोणेच रस्त्यार देंवचें न्ही, गोंयची शांतता बिगडोवची न्ही. कांय जाणांक सरकारच्या विरोधान भितर सुद्दां आपलें हें हात भागोवन घेवपाचें आसा. इतलेंच न्ही, अन्य कांय जण जे काळाच्या पडद्यांतल्यान जनतेच्या हितूंतल्यान भायर गेल्ले लोक मनांतल्यान किंवा तेंच्या दृश्टींतल्यान त्यांच्या मुखार परते येवपा खातीर ह्या गजालीचो फायदो घेतलो आनी रस्त्यार देंवले. सो तेंच्यांनी सुद्दां आंदोलन करपा खातीर एक हे लोकांच्या परत मुखार येवपा खातीर आपलें पॉलिटिकल हें दाखोवपा खातीर जे कितें ह्या गजालीचो वापर करतात तो वापर असो कोणीच करचो न्ही अशें हांव सगळ्यांक म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा. तांचें म्हणणें आसा कोणाचें कितें तें तेणी स्पश्ट मांडपाक हरकत ना. आयज प्रेस आसा पत्रकारांच्या मुखार मांडात, तुमचो व्हिडिओ घालात, सोशल मिडियाचेर तुमी हें करात, परंतु जनतेक फूट पाडपा सारकी वक्तव्य कोणेच करचें न्ही. तर लोकशाहीचे मार्ग कितलेशेच आसा आमकां मागण्यो करपा खातीर. त्या लोकशाहीच्या मार्गांचो सगळ्यांनी वापर करचो अशें हांव सगळ्यांक विनंती करतां. जनतेक हांव दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता. आयजूय एक बातमी आयली की आमच्या हिंदू समाजांतल्या खंयच्या तरी ह्या हितून भितर हे सभा आशिल्ली तितून भितर तांची हें जाली फाटाफूट जाली आनी कितें सगळ्या जनतेन खरें म्हणजे आपल्यो जाती काती पाती संप्रदाय विसरून सगळ्यांनी हिंदू समाज म्हणून एकत्र येवपाची गरज आसा. तर दसऱ्याच्या निमित्तान सगळ्यांनी आमी प्रण करुया की आमची ब्राह्मण जात, सारस्वत जात, भंडारी जात, वैश्य जात आनी खंयच्यो ST जात सगळे कुशीन दवरुया आमी. आनी हिंदू समाज आमी ह्या भारत भुमीचे पुत्र आसात अशा पद्दतीचो एक भाव मनांत भितर दवरून सगळे जाण जर एकठांय आयल्या, अन्य उपासना पद्दतीचे लोक आसात त्यांनी सुद्दां हें म्हणचें की आमी भारत भुमीचे सुपुत्र आसा म्हणून. आनी सगळ्यांनी अशा प्रकारचो दसरो आसा तो मोठ्या उत्साहान दबाज्यान करचो अशी सगळ्यांक हांव विनंती करतां.